नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरो बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे 99% काम पुराय. उरिल्ले काम 15 तारखे मेरेन जातले पुराय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. चणा भिकण्याच्या दरात घेतिल्ली जुवारी इंडस्ट्रीची सुवात सरकार घालता बिल्डर लॉबीच्या बोल्सांत. सरकार सुटला गोंय विकपाक, विजय सरदेसायाचो आरोप. मडगांव होलसेल आणि रिटेल नुस्तें विकप्यां मदीं कास्किसांवां चालूच. होलसेलवाले रिटेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान रिटेल वारे चालावला. एसटी समाजाचेर केल्ल्या विधानाचेर समाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन मागल्या माफी. लोकसंख्येच्या आदाराचेर एसटी समाजाक मेळपाक जाय आरक्षण. विधानसभेत 4% आरक्षणाची केली मागणी. स्वयंपूर्ण ई बाजाराक दसऱ्या सावन जातली सुरवात. ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांक जातलो फायदो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. आणि गोंयच्या शाळांनी आता अक्षय पात्राचे मध्यान खाण. अक्षय पात्राची गोंयांत आसतली एक व्हडली रांदची कूड. खासा रिपोर्ट. आणि आता खबरो विस्तारांत. 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या खेळा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे 99% काम पुराय जाला. राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातीचें काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातले, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, खेळां मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी बुधवारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाची पळोवणी केली. ह्या स्टेडियमाचे 99% काम पुराय जाला. उरिल्ले काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो आमचो नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आसा. नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला. इवन दो इन्क्लुडींग स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवरीडे रिव्यू हांगाच्यानूच घेता. CSE रिव्यू घेता. सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फूल टायम हांगासर बसूनच आमचे जे सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी एजन्सीज जे ऑनबोर्ड घेतल्या तांकां सगळ्यांक ऑफिसीस आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दिले. सो दॅट आज हो रिव्यू घेवपा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आयिल्लो. अनऑफिशियली गेम पळोवंक वचत जाल्यार 19 तारखेच्यान बॅडमिंटन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान पयली गेम जाता. आनी ती अनऑफिशियली गेम सुद्दां 19 तारखेक हांगासर इनॉग्रेट जातली. 19 ते 25 तारखे पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर अनऑफिशियली गेम्स ह्यो इनॉग्रेशन जातली. ताज्या खातीर आमचे जे वेन्यू कमांडंट्स, इन्चार्ज आनी बाकीचे सगळे हांच्या बरोबर रिव्यू सगळो A to Z म्हणजे सेक्युरिटी पासून फायर फोर्सीस बाकीचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रिपेरेशन्स कशा पद्दतीन जाला हाजे प्रिपेरेशन्स पळोवपा खातीर आयिल्ले. जो टोटल रिव्यू हांवें घेतलो ऑलमोस्ट आमचे बारीक म्हणजे 99% सगळे प्रिपेरेशन जालां. 1% बारीक खडसुरी सो ताका आमी ड्रेस म्हणटा पळय तें उरलां. सो दॅट तेय बी आमचे फिल्ड ऑफिसर्स सगळे हे फूल फ्लेज फिल्डार आसात. सगळ्या प्रत्येक वेन्यूचेर काम करून घेवपा खातीर सगळें काम करपाक लागला. आमी म्हटलां तशें एक्चुली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले. वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँडओवरूय करता स्पोर्ट्सा खातीर. आनी बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर हांगा म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्यात दिसा. आनी परत एकदा रिव्यू घेतला. द लास्ट रिव्यू जो आसा तेणी 20 तारखेपर्यंत सगळं म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन जाता हाजोय रिव्यू घेवपाक आमी सुरवात केला. वेगवेगळी प्रिपेरेशन वेगवेगळ्या गेम्सच्या बद्दल खंय कोण इनॉग्रेशन करतलो, तेजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन हाका कोण वतले म्हणजे आमचे मिनिस्टर्स MLA इन्क्लुडींग ओके त्या खातीर सगळे प्रिपेरेशन ऑलमोस्ट जाल्ले दिल्ली आसा. त्यांच्या बरोबर एक फॉर्मल आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. कारण हो जो आमचो जो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स जो आसा इट इज अ हेडक्वॉर्टर फॉर द 37th नॅशनल गेम्स वेर सेक्रेटेड गेम आसा. भितर जितले एजन्सीज सुद्दां जे काम करतात इन्क्लुडींग तुमचे एक्रेडिशन म्हणून नाकात, ACT म्हणून नाकात, बाकी सुद्दां काही गोष्टी आसात. ते सगळ्यो काही गोष्टी ह्या हेडक्वॉर्टर्सा वयल्यान सुरू जातात.
मुखार वतले. त्याच बरोबर आनी 2 कडेन आमचे पणजी आसतले हेडक्वॉर्टर एक म्हणजे त्यांचे सब ऑफिस आसतले थंय काही गोष्टी डील करता आनी फातोर्डा म्हणजे 3 कडेन आमी सगळी सर्वीस आमी प्रोवायड करताले. एज यू ऑल नो दॅट आमची ह्या SPM स्टेडियम वयल्यान पयली गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन ऑन 19th of October प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात आनी आय विल डेफिनेटली से दॅट वी ऑल सेट टू होस्ट 37 नॅशनल गेम्स गुवाहाटी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकार गोंय विकपाक सुटला असो आरोप करीत जुवारी इंडस्ट्रीच्या सुवाते वयल्यान गोवा फोरडाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान सरकाराचेर फार पेटयल्यात. साकवाळे चाराणे बाराणेच्या मोलात कम्युनिस्ट अधिकडल्यान घेतिल्ली जुवारी एग्रो कॅमिकल्साची सुवात बिल्डर लॉबीच्या बोल्सांत घालपाचे यत्न सरकार करता त्या जाग्यार दुसरी इंडस्ट्री आयली जाल्यार रोजगार वाडटले असो युक्तिवाद विजय सरदेसायान केला. 50 लाख स्क्वेअर मीटर भौसाहेब विकपाची मोहीम सरकाराची चालू आहा. गेल्या 2 वर्सां जाली हांव बोवाळ करीता पूण समाव सरकार पयलीं आयकता आनी मागीर सरकार फिक्स जाता आनी सरकारूच पार्टनर जाता हे डेव्हलपमेंटाचो. हें आज भायर सामकें एक्सपोज जाल्लें. आतां मारियान महिवालान येवपाचें म्हणल्यार कारण अशें जालें की आनी 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी सांकवाळ आणि वेलसांव ओव्हरलुकींग वेलसांव म्हळ्यार बीच व्यू सी व्यू आशिल्ली 4 लाख जमीन आतां जुवारीन नवी विकपाक काडल्या आनी थंयचे लोक बेजार जाल्ले आहा आनी थंयचे लोक अशें चिंततात की ही जमीन आमची जमीन ओरिजिनली इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर घेतिल्ली ही जमीन दर विकूंकूच जाय जाल्यार जुवारीन आमकां विकची गोंयकारांक विकची. ही खंयच्या भायल्या बिल्डरांक दिवची न्ही हो तांचो डिमांड आहा आनी ताचे खातीर ते एक मुवमेंट सुरवात करपाक तयार आसा. आतां जुवारीचें सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक रिटायर्ड सिनियर ऑफिसरा कडेन पयलीं उलयलो आनी ताणें म्हाका सांगलां की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीच्या रेग्युलेशनान एंटायर जुवारीची जमीन जी आहा इन्क्लुडींग बिट्स पिलांनी ही एक रेस्ट्रिक्टेड झोनान पडटा. आनी युनियन कार्बायड फॅक्टरीन जे भोपाल गॅस लीक जी जाल्ली ताजे मागीर सामकें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो रेस्ट्रिक्टेड झोनाचे फॉलो करपाक जाय अशें कारण अशें म्हळ्यार सरकार इम्प्लिमेंट करूंक लागिल्लें आसा. युनियन कार्बायडाचे भोपाळची जमीन वॉज लेस हजार्डस देन जुवारीची जमीन. म्हाका एक सारकें टेक्निकली साऊंड मनशान सांगला आतांच आनी ताजे खातीर लोकांचो इश्यू असो आहा की ही जर टेक्निकली अनसेफ जमीन जाल्यार ही तुमी विकपाक कशी दितात. ती फ्रीज करची तशीच आसची ती जमीन आनी फ्रीज जर तुमी करूंक सोदना जाल्यार सरकारान ती दुसऱ्या कारणा खातीर वापरची विच इन्क्लुड्स इंडस्ट्रियलायझेशन. आयडीसीन थंय कितें करचें हो तांचो हेतू आहा. मडगांव होलसेल नुस्तेकारांक कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण सकाळी 10 उपरांत नुस्तें विकपाक बंदी आसा. आतां 10 उपरांत ह्या होलसेल नुस्तेकार रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान बुधवारा होलसेल रिटेल वाल्यांचे बरेच पेटले. होलसेल वाल्यांक रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हणून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांची मागणी. कोर्टान होलसेल नुस्तेकारांक सकाळी 10 वरां उपरांत नुस्तें विकपाक बंदी घाल्ल्यान आतां मडगांवां वेगळोच गोंधळ सुरू जाला. हे होलसेलवाले सकाळचे 10 वरां उपरांत आतां रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान रिटेल नुस्तेकार बुधवारा चळावले. होलसेलवाल्यांक रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट. टायम जालो उपरांत ते रापणकारांगे नुस्तें आयलें दिसता तेणें कितें सांगलें ताका हिंगा बंद आहा तूं वचून होलसेला हिंगा रिटेलाक हय तेंक कितें काडलें हिंगे येयलें आनी भायर बसून इकूंक लागले. ती भायर बसून जाल्यार आमी भितर बसलेले सकाळीं 1,500 पावट हाडले बांगड्याच्यो आनी आतां ती येयल्या आनी 500 रुपयान विकताय जाल्यार आमी 1,500 हाडले कोणा पयशे भरून दिवपाचे आं SPD पयशे भरून दिवपाचे वो तेंका भरून दिवपाचे. आमच्या वेपार जावपा नाका हाडलेलो
हितून मारो काडून येपार हाडलो ती लोक बॉम्ब मार लागले कितें आमी हाडलो तो कितें करपाक काय म्हण येपार दीस भर बसोन हिंगा सकाळी येयले पाट सांजे वयता रातचे न्हू भुरग्यांक एक चोय थोडी कोण सकाळी भुरग्यां चोवन येयली ती हांवें सांजे पळयतली आनी भुरगीं वयता म्हणल्यार न्हिदताय तेंगेली कितें बाजारासान असो त्रास काडटाय लोक असो त्रास काडटाय ते लोक चोयना लोकांक खबर ना भुरग्यां तोंड सकाळी चोवन येयले पाट सांजे तेंका चोवपाक तेका मेळपाक मामी कोण आनी डाटा कोणटा तेंगेलो कितें सकाळी 10 वरता तें घरा पावता म्हणल्यार हे गोव्हर्मेंटान चिंतूं जाय ना एसपीटीनूय चिंतूं जाय कितें हे भाशेन जाता म्हणून लोकांक हितून त्रास जाताय म्हूण हे दुसऱ्याक चिंत नाय ते हो मार्केट सफाई करपा जायना हे कडेन मार्केट गार्बेज केला मरे सोंसडे करून दवरला भायल्यान पळय वसांनी ते सायडीच्यान फोटो काड हे मार्केटाक होंडाय पळय गटरा उदक वयतले पळय आमी हालयताय न्हू सोडटाय उदक उसोड काण आमी हांगा त्रास काण आमी कशें करून पयशे भरताय आनी कोण पयशे भरून दिताय ते आमी जाणाय कितें तेंका खबर आसना तेंका फकत पयशे जाय पण एसपीडी आता तुम्ही मेळ्ळे वचोन येयल्या कोण ना थिंगा कोण ना सगळे पळोवन गेले कोण गेले हॉटेल हिंगा हांव होड्या तो हावपा गेले हांवें गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणीकार. सामाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन अनुसूचित जमातीचेर केल्ल्या विधाना खातीर अनुसूचित जमातीच्या समाजाची तांणी माफी मागल्या. गोंयांत एसटी समाजाची लोकसंख्या 12% आसा ह्या विशीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली. तांची इतली चड लोकसंख्या आसा जाल्यार विधानसभेत आरक्षण मेळपाकूच जाय. पयलीं केल्ल्या विधाना खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता अशें तांचें म्हणणें आसा. तो नहीं, यहाँ तो मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट जो 40 सीट हमारी गोवा विधानसभा में है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट है. लेकिन शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एसटी कम्युनिटी का है. रो पॉपुलेशन 12% है. लेकिन आज मुझे गोवन वॉइस के पत्रकार ने मुझे पूछा था कि भाई एसटी के लिए रिजर्वेशन मतलब विधानसभा में मिलने वाला है क्या, नहीं है. लेकिन मुझे वो जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर 12% एसटी का कम्युनिटी है और मेरे बाजू में जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने मुझे बोला नहीं. तो मैं बोला कि एसटी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम होने से शायद उनको यहाँ रिजर्व सीट नहीं मिल सकती है. लेकिन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने अनाउंस किया है यहाँ 12% अगर एसटी कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें मिलनी चाहिए. तो मुझे ये जानकारी नहीं थी इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट किया था. लेकिन मैं उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. और जब मुझे जानकारी मिली कि एसटी कम्युनिटी 12% गोवा में है तो गोवा में अगर 12% एसटी कम्युनिटी है उनको विधानसभा में 4 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए. ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है उसको मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. और एसटी कम्युनिटी के लिए मैं आज तक कई सालों से संघर्ष करते हुए आया हूँ. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है. लेकिन मेरी गलती जो मुझे जानकारी ना होने से मैंने स्टेटमेंट किया था. लेकिन एसटी कम्युनिटी को जो उनका 12% जो उनका पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको 4% विधानसभा में जगह मिलनी चाहिए. इसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से मैं ज़रूर मतलब एसटी कम्युनिटी को 4 सीटों का रिजर्वेशन विधानसभा में मिलना चाहिए. इसके लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं कोशिश करूँगा. और गलती से ना मेरे पास जानकारी ना होने से मैंने ऐसा स्टेटमेंट किया था. मुझे अचानक गोवन वॉइस के पत्रकार ने अचानक पूछा था ये एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीटें नहीं है उसके बारे में क्या है. तो मुझे जानकारी ना होने से मैंने स्टेटमेंट किया था. और वो पत्रकार मुझे पूछता था कि बोलता था कि भाई नहीं यहाँ पर 12% एसटी कम्युनिटी है तो मैं उसमें सुधार करता था. लेकिन ना मेरे कार्यकर्ता ने मुझे कुछ बोला और पत्रकार ने भी मुझे ऐसा कुछ जवाब नहीं किया. तो इसलिए गलती से मेरी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट हुआ है. इसलिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. और एसटी कम्युनिटी को विधानसभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उनको 4 सीटें मिलनी चाहिए. ये जो माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. स्वयंपूर्ण ई बाजाराक दसऱ्या सावन सुरवात करतले. ह्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण वाठारांतल्यान तयार केल्ल्या वस्तूंचे ह्या बाजारांतल्यान विक्री जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंगळारा बेतोडे निरंकाल वाठारांत सभाघराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी येता त्या दसऱ्याक आमी स्वयंपूर्ण आमी चतुर्थी ई बाजार सुरवात केलो.
चतुर्थी ई बाजाराक तुम्ही नेवऱ्यो मोदक केले, तुमच्या घरा कडेन येवन स्विगीन ते मोदक गेले, म्हणजे शिरोड्यांतल्यान मोदक पेडण्या पावलो किंवा पेडण्यांतल्यान मोदक काणकोण पावले, तुम्ही कांयच करूंक ना, तयार करून दवरलेले. आमी ई बाजाराच्या वतीन ते पावयले. आतां आमी स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात करता. येता त्या दसऱ्याक तुमी तुमचे प्रॉडक्ट रेडी दवरपाचे, फक्त खावपाचेच न्ही, हँडीक्राफ्ट आयटम, कॉयर आयटम, तुमकां जे कितें तयार करूंक कळटा ते. आनी आमचे हांगासर सिटीजन सर्वीस सेंटर, कॉमन सर्वीस सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना, लागीं आसा पंचायतीन? चंद्रकांत कॉमन सर्वीस सेंटर मागीर तुज्या पंचायत एरियेन ना, तुमी पंचायत एरियेन सुरू करात. कॉमन सर्वीस सेंटर सुरू करपा खातीर ताका ल्हानशी जागा लागता, दिया ताका. कॉमन सेंटर सर्वीस सेंटर सुरू करप म्हणजे केंद्राच्यो स्किमी आनी राज्याच्यो स्किमी तो म्हणजे इजिली तुमच्या दारा पर्यंत पावोवपाक शकता विथ मिनिमम कॉस्ट. सगळ्यो केंद्रांतल्यो योजना तो तुमच्या कडेन पावयतलो. म्हणजे वेगवेगळे इवन दो एड्युकेशनल प्रोग्राम हांवें स्वयंपूर्ण ई बाजार जो म्हटलो, आमी कॉमन सर्वीस सेंटर हांकां बरोबर घेतल्या. ते प्रत्येक पंचायतीन जावची. पुराय गोंयांत 250 सेंटर सुरवात आसा. आतां ही सिटी एरियांनी मातशी चड आमी गांवांत आतां सुरवात करपाक लागल्या. आमी ग्रामीण मित्र जो कन्सेप्ट काडला तो ताका लागून. तुमी जो आयटम तयार करतात तुमकां बाजाराक वचपाची गरज ना. तुम्ही तयार करा, तुम्ही काडलेलो फोटो काडा, तेजो अपलोड करा. तो कसो तयार करपाचो, तेजो पॅकिंग कशें करपाचें, ताका आजून क्वॉलिटी कसो करपाचो हेजी ट्रेनिंग आमी दितले. आनी स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या वतीन गांवांतल्यानूच तो विकलो वयतलो. तुमकां सगळ्या जाणांक आमी प्लॅटफॉर्म जो मार्केट जाय ते मार्केट दिवपाक आमी सुरवात केल्या. आतां गोंयच्या मुळाव्या शाळांनी अक्षय पात्राचे मिड डे भुरग्यांक मेळटले. सगळ्या निकशां अंती अक्षय पात्रा संस्था पात्र थारिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. गोंयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण आता अक्षय पात्रा ही संस्था करतली. मिड डे मिला खातीरचे टेंडर प्रक्रियेत अक्षय पात्रा, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबय आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स या 5 संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या स्त्री शक्ती आणि अक्षय पात्रा मदीं पात्रताये खातीर रस्सीखेच आशिल्ली. निमाणे कडेन अक्षय पात्रान बाजी मारली. सर, माध्यान्ह आहारा खातीर तुमी खंय अक्षय पात्रा ही संस्था सिलेक्ट केला, ही खरी गजाल? हय, खरी गजाल म्हणल्यार कितें, आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एक हें आयिल्लें, आमचे प्रोग्राम एडवायझरी बोर्डाची मिटींग जातकीर ताचे मिनिट्स आयले पळय न्ही, तेन्ना तांची एडवायझरी आयिल्ली की आमी खंयच्या तरी एनजीओक नाल्यार आनी खंयच्या हाका इनवॉल्व करपाचें एक्सप्लोर करा म्हण पॉसिबिलिटी. सो आमी टेंडर फ्लोट केल्ले. 5 जाणांनी एप्लाय केल्ले इनिशियली. फायनली 2च फॉर्म्स उरिल्ली. एक स्त्री शक्ती म्हणटा ते आनी दुसरे अक्षय पात्र फाउंडेशन. सो फायनल ते हें जातकीर अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते क्वॉलिफाय जाले. तांणी 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाची तयारी दाखयल्या आनी सगळें सेटअप जातकीर सो आमी तांकां कम्युनिकेट केल्या की 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाक तुमी हें जाला, क्वॉलिफाय जाल्या म्हणून. ताच्या मागीर फुडलें कांय जावना. सो आमी ते भुरगे खंयचे ते डिसायड करूना आनी तांचे फुडले कांय तयारी केन्नाच्यान स्टार्ट करपाचें तशें आमकां कांय आयिल्लें ना. पूण अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते त्या टेंडरान क्वॉलिफाय जाल्या आनी दे वन द बीड. सुरवातीक 5000 विद्यार्थ्यांक माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपाचे अक्षय पात्रान मान्य केला. हेर बाकीच्या आपमजत गटांक मेळटात तितलेच पयशे अक्षय पात्राक दितले अशें शिक्षण संचालकान सांगलें. सर, आता गोंयांत खंयच्या हेजेर नॉर्थ गोवा की साऊथ गोवा ते सिलेक्ट करूंक ना आनी खंयच्या शाळा ते काय सिलेक्ट करूंक ना? ना, कांयच सिलेक्ट करूना. ओके. म्हटल्यार अराउंड म्हणजे 5000 भुरग्यांक ते हे करतले. मागीर तुमी तांकां परत खंयच्या भुरग्यांक ते तुमी सांगतले की ते सांगतले तुमकां? ना, आमी दितले. तुमी दितले. आनी आतां पासून कितें कशें आसा, आमचो फर्स्ट प्रेफरन्स आसा की जर पीटीए बी आपूण स्कुलान जर कूक करून दिता न्ही जाल्यार दॅट इज द फर्स्ट चॉयस. फाल्यां खंयच्याय स्कुलान सांगलें की पीटीए कूक करता तांचे ओन स्कुलान, दॅट इज द वे इट शूड रन, की स्कुलानूच ते शिजोवपाक जाय आनी भुरग्यांक खावपाक दिवपाक जाय. सो प्रेफरन्स नंबर 1 इज फॉर पीटीए. नाल्यार आमचे बाकीचे आतां सद्या 9 पीटीए आतां 9 स्कुलांनी पीटीए कूक करून दिता. ओके. बाकीचे अराउंड 98 आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा.
आनी थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन खूब भुरगीं आसा, एक वेळ तांचे कडेन सप्लाय करपाक तांकां प्रॉब्लेम येता आसत, सो ते आमी पळयतले खंय कितें. आतां पयरूच एक हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो फोंडा तालुक्यान, कितें तरी पुलाव दिल्लो तातूंत कितें तरी हे सापडलें. सो तशें कितें आसा जाल्यार आमी विड्रॉ करतले तांचे हे आशिल्ले त्यो केसीस. ओके. आनी आमकां हे सगळे आमच्या प्रोसिजरान आमचे हे आसा पळय न्ही FDA, तांचो आमकां भयंकर हेल्प जाता, कित्याक ताका लागून क्वॉलिटी खुबशी आमची इम्प्रूव जाता. कित्याक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ते आमकां सारको बेस्ट सपोर्ट करता आनी ताका लागून क्वॉलिटी मातशी इम्प्रूव जाल्या. माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपा खातीर अक्षय पात्राची गोंयान व्हडली रांदची कूड आसतली. थंयच्यान ते शिजयल्ले खाण विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार सुमार 70 किलोमिटराच्या रेडियसान ह्या संस्थे कडल्यान जेवणाची पुरवण जातली. जेवणाची हाड व्हर करपा खातीर तांचे कडेन खासा गाडयांची वेवस्था आसतली, जातून जेवण गरम उरता. सर, अक्षय पात्रा म्हटले की पयले लक्षांत येता ते मेगा किचन. तो मेगा किचनाचे जो सेटअप आसा तो गोंयान ते हाडटले, की ते कशें कितें सेटअप करतले आपले किचन, की प्रत्येक स्कुलांनी वचून करून दितले? ना ना ना, ते तांचो एक सेटअप आसतलो आनी थंयच्यानूच मागीर ते स्कुलांनी हे करतले. खंय तांचो सेटअप जर एक कडेन केलो न्ही, त्या सेटअपा कडल्यान 70 किलोमिटर पर्यंत ते डिलिव्हर करूंक शकता अशें तांचें हें आसा, कमिटमेंट. आतां सपोज वेर्णा समज एक सेटअप केलो तांणी आपलें किचन, सो वेर्णाच्यान ते सहज काणकोण पर्यंत वचूंक शकतले आनी तशेंच पेडण्यां सप्लाय करूंक शकतले. आनी तांचे ते सप्लाय बी आसतले जे आमकां ताणें तांच्या प्रपोजलान दिला, ते तांचे गाडयो अश्यो आसतल्यो की जेवण भितर गरम उरतलें. सो भुरग्यां पर्यंत जे जेवण पावतले अशें तांणी जे प्रपोजलान सांगलां तें. कित्याक आमी आमचे थोडे विजिटी करून आयिल्ले आसा तांचे खंय खंय सप्लाय करता ते, आनी जे आमी जाणून घेतला अजून पर्यंत ते तरी बरें दिसता पिक्चर. फुडें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. हालींच कांय दिसां फाटीं फोंडे वाठारांतल्या शाळांनी दिल्ले माध्यान्ह आहारात किडी सापडिल्ल्यो. ते उपरांत FDAन संबंदीत आपमजत गटाचे रांदचे कुडीची तपासणी करून तांचे खाण बंद केल्ले. इतले दीस गोंयच्यो संस्था शाळांनी माध्यान्ह आहाराची पुरवण करतल्यो. आतां तोय वेवसाय गोंया भायल्या संस्थांच्या हातांत. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गांवस. सावयवेऱ्या शितोळ्या तळ्याच्या कॉन्क्रिटीकरणाक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. लोकांक कांयच सांगिनासतना चोरया रातचे हे काम करतात. नेमको प्रकल्प कितें, तो कित्या खातीर करतात, कोणा खातीर करतात हाचेर कांयच म्हायती दिल्ली ना असो थळाव्यांचो दावो आसा. लोकांनी पंचायत मंडळाचेर लेगीत फोग काडलो. जुने पारंपारीक तळे फोडून उडयल्ल्यान सकयल्ल्या घरांक उदकाचो उणाव जालेलो आसा. कांयच करचें ना म्हणून आतां वचचें ना न्हू देवाचें हेका. आतां पळय सगळें डेमोलिश करून उडयलां. सरपंच जाल्यार आमी बाकीचे स्टील प्लांट हे चडशे उदक स्टील प्लांट वयता. रोडीन हावजींग कॉलनी जाता. हावजींग कॉलनी सादारण 10 स्विमींग पूल जाता. हे बौद्ध कालीन हे स्ट्रक्चर हेंच्यांनी कोणाक सांगनासतना सगळ्यांक काळखान दवरून हेंच्यांनी रातचे 8-9 तास काम करता. गांवांक सरपंचान तरी कितें सांगपाचें, सरपंचूय तयार ना. आतां अजून पसून सरपंच येवना. ह्या गांवांत आतां सादारण एक 20-25 हांगा 10-15 हांगाच आसा. तेन्ना सकयल वाडो आसा. तांकां हेच उदकाचो थेंब ना म्हटल्यार कितें कर. तेंच्यांनी कितें खावपाचें आनी कितें पिवपाचें हे येता आनी सरान सांगलें म्हणटा. म्हणजे एका सर म्हळ्यार कोण हो आमकां कळपाक जाय न्ही. हितूर पंचायतीक सर कोणूच लागना. पंचायती लागता म्हणटा ते पंच आनी सरपंच आनी गांवचे लोक. तेन्ना तात्काळ हेजेर हेंच्यांनी एक्शन घेवची, सरपंचान आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी. गांवचे लोक सगळे तयार आसा आनी हांकां कामूय आमी आतां करूंक दिवपाचें ना खंयचेच परिस्थितीन. कित्याक फाल्यां सकाळी अनंताची तळयेक उदक हेजेत येता अशें आमी गृहीत धरता आनी ते फाल्यां सकाळी हाडले जाल्यार फाल्यां कांय कितें जातलें. मागीर सगळे लोक जागे जातले. ह्या लोकांनी हांव लोकांकूय सांगता की हे लोकांनी बी जागे जावचे आनी लोकांनी बी हेजेर विरोध करचो. पण हांगा एक स्टील प्लांट येता खंय. हे चडशे उदक स्टील प्लांट वयतले. हेवटेन हावजींग कॉलनी जाता. हावजींग कॉलनी सादारण 10 स्विमींग पूल जाता. हे उदक तेंकांच वयतलें. आमच्या गांवच्या लोकांक कांयच फायदो ना हेजो. प्रपोजल येवना. म्हाका फक्त आफून येयल्लें अशें आसा. तेन्ना आमी हांगसर एक हांगसरलो कोण गांवचो हांगा सांगणे करपाक मनीस जाय. हे प्रोजेक्ट सगळे फाटले तेपाक जाला म्हणून आमी फक्त आतां हांगा नाल फोडटा आनी हें काम चालू करता.
त्या टायमार हांवें सांगलें म्हाका म्हणलें फक्त 2 दीस ती हांव म्हाज्या प्रत्येक घरान वचून सांगता म्हणून कित्याक आतां टर्म आमचो आसा न्हू हे लोकां कडेन हायलायट जावपा जाय म्हणून तर पळय ना हे फाटल्या टर्माक सगळें जाल्लें आसा फक्त कितें मातशें कामाक लागून उरलेलो प्रोजेक्ट तो आतां जावन येयला आमी चालू करता ताच्या दारान गेले सगळ्यांच्या तेन्ना सांगलें आमी ग्रामसभा आमी केन्ना पळोवना आनी आमकां कोणी पंचांनी येवन सांगना तेन्ना आतां आमकां ग्रामसभा जाय स्पेशल ग्रामसभा जाय आमकां आनी कितें तो आमकां डिटेल कितें एक्सप्लेन करपाचें म्हणून ना हितूर खरें म्हणचे जाल्यार खूब चूक आसा सरपंचाची सरपंच हो आमचो मेन प्रतिनिधी आसा पंचायतीचो आनी तेणें खरें म्हणचे हेजेर खूब मोठी एक्शन घेवं आनी ती मेन म्हणल्यार कितें बायल मनीस ती कितें गांवचें बरें जाता तशें करपाचें सर कोण म्हणटा तेजें आमकां सराक नंबर वळखना फक्त सराचें नांव सांगता सराक घेवन कोण उलयता तेन्ना सराक घेवन थंयसर सरा फुड्यान चल सरा फुड्यान चल खंय कितें घडटा आनी कितें जाता तें पेन्शन तिका सांगलें कांयच करचें ना म्हणून ह्या करचें ना न्हू देवाचें हेका आतां पळय सगळें डेमोलीश करून चडशें स्टील प्लांट वयता हावजींग कॉलनी जाता हावजींग कॉलनी सादारण 10 स्विमींग पूल जाता. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.